आयज माझ्या वॉर्ड नंबर 18 जो फकीर गल्ली जो एरिया आसा तो आयज 4 घरां थंय डेमोलिश केल्ली आसा. डेमोलिश मिन्स जे ते ऑपोजीट जे वाठारांत जे लोक रावता तेमी थंय एक मिन्स इल्लिगल शेड अशी घातलेली पूण टेम्पररी म्हणजे तितून थोडे कितें जाताले आपले थोडे जे बोकड्यो मागीर कोंबड्यो थोडे आपले तेंका खातीर एक रूम कसो केल्लो मागीर थोड्यांनी पार्किंग खातीर जागो केल्लो. सो आयज ते 4 जे इल्लिगल सेक्शन आसा त्या डेमोलिश केल्ल्या कारण कित्याक की आमी पयलीं लोकांक प्रॉमीस केल्ले की जे फाटल्या वाटेन जे एरिया आसा थंय आमी रस्ते एक रोड करतले म्हणून. सो आमचो वास्कोचो आमदार दाजी सालकर आनी हांव आमी मेळोन ते फाटल्यान पडला आनी हांगा एक रस्तो जावचो म्हणून हे एरियाक कित्याक की जे आमचे जो हांगाचो एरिया फकीर गल्ली साईनगर तेमी गाडी घेवन हांगाच्यान वयर वयता वयल्यान तांकां मागीर रॉंग क्रॉस करचें पडटा. फ्रॉम साईनगर तांकां वर्नापटी वचपाक तांकां रॉंग वयचो पडटा म्हणून थंय खुबशे एक्सिडेंट तुमी पयला हायवे एक्सिडेंट जाता आनी खुबशे मागीर पुलीस बी येता तांकां फायन बी घालता. सो ते जावचें न्हू म्हणून हे लोकांचे जे एरिया आसा तांकां हांगाच्यान डायरेक्ट वास्को वचपा खातीर एक आमी हांगा रोड प्रपोज केला. सो तो रोड खूब बेगीन जावपाचो आसा म्हणून आयज म्युनिसिपालिटी आमचे डेप्युटी कलेक्टर सगळे येयले आनी तेमी आयज हांगा 4 घरां डेमोलिश केला आनी ते आमकां लोकांनी बी कॉपरेट केला. सो आयज डेमोलिशन केला पूण आमी 8 दीस पयलीं तांकां नोटीस सुद्दां काडलेली. सो लोकांनी स्वताक येवन तेमी स्वताक आपले जे सामान आसा ते काडून घेतले आनी बरे भशेन तेमी वेवस्थीत काडला. सो हांगाचे लोकांक कोणाक प्रॉब्लम ना. सो लोकांनी आमकां बरो कॉपरेट केला कित्याक हे लोकांकूय हांगा रस्तो जाय म्हणून ते लोकांक सांगला की सर तुमी कितें आहा ते तुमी कोडा आमकां हांगा येयल्या खातीर मेन रस्तो जाय. सो आमी हॅपिली हांगा काडपाक रेडी आहा. सो आयज 4 घरां डेमोलिश केला आनी तेमी हांगा हॅपिली काडला. अशें डेमोलिशन तशें कांय व्हडलें ना.